प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 16वा विसवोर, वोर 23 ते 28 पर्यंत. John chapter 16 verses 23 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तो दीस येतलो तेन्ना तुमी म्हाका कांय विचारच्या. हांव तुमकां सोद. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां. अजून पर्यंत तुमी म्हजें नांव मागा आनी तुमकां मेळटलें. आनी असो तुमचो आनंद उर. संवसाराचेर जैत हें सगळें हांवें तुमकां ओपारी दिता. असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन ओपारींनी उलोवंक पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो. ह्या दिसा तुमी म्हजें नांवी मागतले आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगता. कारण बाप तुमचो भोव, कित्याक तुमी म्हजो भोव आनी हांव ताचेच सून उपजला म्हूण तुमी भावार्थ धरला. हांव बापा सून उपजलां आनी संवसारांत आतां हांव संवसार सोडटा बापाशी. प्रितीच्या बाबणीनो, आयच्या शिवर्तमानांत जेजू कितें सांगता आमकां? जेजू सांगता, तो म्हणटा, तुमी कितें म्हज्या नांवान मागशीत जाल्यार बाप तुमकां दितलो. तुमी कितें म्हजे बापाशी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. कितले पाटी भाव भयणीनो आमी मागणें करता. सायबा म्हाका हें दी, सायबा म्हाका तें दी, म्हाका बरो कर, म्हाका बरी सर्वीस दी, म्हाका सगळें आमी अहें मागणें करता. आमी समजना की एका मनशाशी आमी उलयता ते भाशेन आमी देवा कडेन वेता आनी आमी म्हणटा, सायबा म्हाका पेकोणी दी, म्हाका दोतोरान अहें सांगलां, म्हाका पेकोणी दी. आनी कितले पाटी भाव भयणीनो आमी देवाचें उतर नोको म्हणून, आमकां उतराची सोजमणी मेळोंक ना म्हणून आमी असली मागणी करता. आनी जेन्ना आमच्या मागण्याचें आमकां जाबाब मेळना, आमी देवाक शेणटा, आमी देवाचेर आड उलयता, आमी म्हणटा देव काकूतकार न्ही, आमचो भावार्थ कमी जाता. आनी भाव भयणीनो, आतां आमकां जेन्ना आमी असले मागणी केले आनी आमकां जाबाब मेळोंक ना, आमी आतां इग्रोज मात सोडटा, आमचो भावार्थ कमी जाता, आमी फकत देवाशी पयस वेता. पूण आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा तुमी आमी सगळीं जी भावार्थी आहात, जेजूचेर भावार्थ दवरतात, जेन्ना आमी स्वर्गीच्या बापा कडेन मागणी करता जेजूच्या नांवान, तेन्ना आमचो स्वर्गीचो बाप सगळें आमचे मागणे आयकतात. म्हणजे कितें हाचो अर्थ कितें? भाव भयणीनो, आमी जेन्ना मागणी करता स्वर्गीच्या बापाक जेजूच्या नांवान, म्हणजे जें जेजून खुर्सार केलां, जें जेजून सगळें खुर्सार सोंपयलां, he has finished everything on the cross. ताणें सगळें कंप्लीट केलां. जें करूंक जाय आसलें आमकां फायदो मेळोवपाक, आमकां एक आत्मीक जिवीक मेळोवपाक, आमकां एक सासणीक जिवीक जिवंक, आमी एक जैतिवंत जिवीक जिवंक, हें कारण कित्याक जेजून आपलो जीव दिलो खुर्सार. ताणें आमची सगळीं पातकां घेतलीं, ताणें आमचें वायटपण आसलें, आमचें शिराप, आमची गरीबकाय, आमचे लॉज जे आमकां फावो जावंक जाय आमच्या पातकां लागून, आनी जें आमच्या जिवितान घडोवंक जाय आसलें तें जेजून घेतलें आपल्या कुडीन खुर्सार आनी तो आमचें मरण मेलो. आनी भाव भयणीनो, मरचे पयलीं जेजून म्हणलें, बापा सगळें सोंपलें, आनी ताणें आपलो जीव दिलो. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना हांव त्या उतराचेर भावार्थ दवरता की जेजून कितें घडलें तें खुर्सार, कितें काबार केलें खुर्सार, तेन्ना हांव बापाशी वेता आनी हांव म्हजें मागणें करता आनी जेजूच्या नांवान, कित्याक जेजूच्या नांवान म्हणल्यार जेजून कितें केलां तें, जेजून कितें सोंपलां तें करून, तें म्हाका ताचेर भावार्थ धरून आतां हांव तें आपणायता भावार्था वरवीं. म्हणटच भाव भयणीनो,
आमी जेन्ना मागणी करता जेजू म्हाका बरो कर, सायबा म्हाका बरो कर, पवित्र आत्म्या म्हाका बरो कर, हे जावन आसा चुकीचे मागणे. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा ताज्या गायांनी आमची पेकोवणी जाली, जावपाची ना, जाली. केन्ना? जेन्ना जेजून सगळी आमची 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 सगळे दुयेंस, आमची पिडा, आमचे कोश्टडॉग आपले कुडीन घेतले. आनी जेन्ना हांव भावार्थ दवरता कितें जेजून केलां म्हजे पासत आनी हांव आर्गां दिवन देवा लागीं मागता, तेन्ना म्हाका सगळें देवाचें जें जेजून घडलां तें आतां म्हाका फाव जाता. देखून सांत पावलो फिलिपकारांक आनी थेसलोनिकारांक जेन्ना चीट बरयता तो म्हणटा आमचे सगळे मागणे, आमची सगळी जी माग आमची हा देवा कडसून ती दिनवासून दिवन बाय गिविंग थँक्स गिविंग, पुट युअर पेटिशन्स टू गॉड विथ थँक्स गिविंग. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून घडलां आनी जें घडलां तें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां ताजेर आमी भावार्थ दवरीत जाल्यार, त्या उतरा प्रमाणे आमी मागणे करीत जाल्यार, आमी दिनवास दिवन, आमी आर्गां दिवन आतां तें आमी सगळें जें जेजून घडलां तें आमी आपणायता. आनी तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जाता, बापा जेजूच्या नांवान आतां म्हाका तें फावो जालें म्हूण हांव तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिता. आनी आतां आमच्या जिवितांत आमकां पेकोवणी मेवता, सगळें देवाचें मेवता आनी आमी भावार्था वरवीं देवाचीं भुरगीं जायत वेता. आनी आतां आमकां ह्या संवसारान हें सूख भोगता आमी आनी मेल्या उपरांत सासणाचें सूख भोगूंक आमी पावता. भाव भयणीनो, कितले फाटी ह्या उतराची सजमणी ना म्हणून आमी कोत्ता आपलें देवस्पण, कोत्ता आमी मागणे, कोत्ता तेर्स, कोत्ता आमी नोवेनां, खूब देवस्पण कोत्ता, पूण आमकां अर्थ ना, आमकां सजमणी ना म्हणून आमी आतां चुकता, आमी आमकांच फटयता, मागणे कोत्ता, देवस्पण कोत्ता, पूण आमकां कसलोच फायदो जायना. देखून भाव भयणीनो, आयज ह्या उतराचेर आमी खरीच भाशेन नियाळ करूया. जेजू म्हणटा तुमी बापाशी मागणे करीत जाल्यार म्हज्या नांवान तुमकां सगळें फावो जातलें. आनी आयज तान आमी ह्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरुया, जेजूचेर चोत्राय दवरुया आनी सर्गीच्या बापाक जें जेजून घडलां ताज्या नांवान मागणे करुया आनी हें जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.